हांवें देवाक पळयलां. हांव ल्हान आसतना आमच्या गाद्यांतल्या मेरेन थावन एकलो व्यक्ती चलोन वयतालो. ताका उजो पांय तिकेशे ऊन आसलो, आंगा विकाला बरी. आनी हातांत एक चरुणें एक 10 लिटराचें कॅन काडून घेवन धवें, तातूंत एक अर्दें लिक्वीड घालून तो चलोन वयतालो. ताचें नांव देव. घरा कोणी आमच्या हांसून खेळून आसता आसतना देव आयलो म्हणटा आसतना हांवें भायर पळोवचें. तो सोरो व्हरचो देव पयसुल्यान चलोन वयता कोण ना म्हूण सांगून. आनी अशें हांवें देवाक पळयलां. ताचें नांव देव. मोगाचें न्हू, साबार देव आसा संवसारांत म्हूण सांगतात, पूण आमकां फकत एकच देव आसा. त्रेक देव. एक देव ते एक जण. आनी ह्या त्रेक देवाक आमी भक्ती म्हणून नमान करनासांव. आनी जा की एक देव म्हणून हर एक धर्माचे भक्तीक सांगतात. हे देव संवसारांतले साबार कडेन साबार तांकां मान करचे जागे कट्टोणा आनी नाना संगती थंयसर घडटात. ते कशें घडटात काय? निजा देवाक ती मान दिना जाल्यार, निजा देवाक ते फाटी येना जाल्यार, बॉम्बे पुजा कशी करता जाल्यार हें सगळें खंयच्या पदवेन घडटा आनी कित्याक अशें घडटा, कोण घडयता आनी असली संगती घडोवंक कोण कारण आनी कोण हाचो फायदो सोडटा, ताचेर इल्लोसो मोठ्यान आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर घडये आमी समजून काडून घेवया. आत्म्याक पदवी आसा. हांव मेल्ल्या उपरांत म्हज्या आत्म्याक पदवी आसतली. तूं मेल्ल्या उपरांत तुज्या आत्म्याक पदवी आसतली. एक सकत आसता आनी पदवी वा सकत काण घेवन मनीस कितेंय करूं शकता. हांवें 5 रितीचे आत्मे आसा म्हणटा आसतना थंयसर एक आत्मो आपणायलो आत्मो आनी हांवें म्हळें आपणायलो आत्मो चडावत जावन तो खोटो स्पिरीट. खोटो स्पिरीट नाना तरां आमच्या कुडी भितर सरता आनी आमकां देसवटायता. हे आत्मे मेल्ले तांकां पदवी आसता आनी हांवें पयलें सांगल्या प्रमाणे थोडे सर्गार बापा लागीं वतात, सासणाचें सूख भोगतात, थोडे वसनांत आमकां दोसतात. आमकां दोसता आसतना आमचे थंय येतात आनी तांचो आत्मो आमचे भितर सरोन तांकां जाय जाल्यार बरी ती आमकां चलोवन व्हरतात. एक फावटी हांव एक रेतीर दिवन गेल्ल्या वेळार थंयसर युवा जाण आसले. तांकां विचारलें, तुमी इतले जाण आसात आनी तुमकां चडावत तुमी करचीं पातकां बरोवन दियात. नो रिपिटेशन, मागीर पळया, पूण तुमी केल्लीं पातकां. आनी ಒಟ್ಟು मेसता आसतना 69 पातकां थंयसर म्हाका मेळ्ळीं. जावं पुरो फटी मारचें, जावं पुरो अविधेयपण, जावं पुरो कितें कितें देखचें, कितें कितें वाचचें, थोडे संगती म्हाका थंयसर आयकूंक मेळ्ळ्यो. हांवें मागीर तांकां एक नांव दिलें आनी म्हळें, जरी तर फटी मारताय तर तूं न्ही फटी मारताय, आनी कोणगी फटी मारता तुजे थंय आनी कोणगी फटी मारता. चोरची संवय तुका आसा जाल्यार तूं चोरताय न्ही, तुजे थंय आनी कोणगी आसा. हांवें पळयलां, कोणाच्या आंगार खोटो आत्मो येता, ताका मारल्यार ताका लागना. मनशाक मारता आमी, पूण मनशाक लागना, पूण लागचें सैतानाक. ताका दूख जाल्ल्या कडले आपूण सोडून वयता म्हणटा. आनी हे संगती आमी पवित्र पुस्तकांनी पळयल्यात, वाचल्यात, आमी जाणा. ताका कांयच घडना. जावं पुरो आमच्या फिल्मांत देखला, जावं पुरो थोड्या हॉरर फिल्म पळयता आसतना सैतानाची, खोट्या आत्म्याची, मेल्ल्या आत्म्याची फिल्मां पळयता आसतना थंयसर दाखयतात. तांकां लागना, तांकां कांय जायना,
पूण तांकां सोडून गेल्या उपरांत ती थंड कूल आनी काम जातात, थंड आनी शांत जातात. ह्या आत्म्याक पदवी आसा आनी हे सगळे आत्मे जे साल्वार जावनात ते जिवंत आसल्यांक दोसतात. पळया, एक ॲक्सिडेंट जाता, त्याच जाग्यार परतून कुडले ॲक्सिडेंट जाता आनी परतून ॲक्सिडेंट जाता आनी परतून ॲक्सिडेंट जाता आनी थंयसर म्हणटात त्या जाग्यार मस्त ॲक्सिडेंट जातात म्हणून. दर्या देडी वसात मनशां न्हाता आसतना कोणी उदकाक गेलो जाल्यार त्याच जाग्यार आनी कोणी उदकाक गेल्लो वयर सरना, त्याच जाग्यार आनी कोणी गेल्लो तोय वयर सरना. सुमार थंयसर मनशां गेल्ली मरण पावतात. प्रत्येक जावन सोरो पियान बेबदिकायेन गेल्ली ती वयर सरनात. अशें सैतान ते खोटे आत्मे तांकां ओडटात, ॲक्सिडेंट करून उदकांत मरोंक नाना तर संगती तांचे थंय घडटात. हें कोण घडयता? देव घडयता गी? ना, खोटे आत्मे, मेल्ले आत्मे थंयसर साल्वार जावनातले आत्मे थंयसर ते घडयतात. देखून हे आत्मे सांगात येता आसतना तांकां कोणाचे म्हण भितर वचूंक जाय. भितर वयता आसतना तिथे एक आत्मो आसा, त्या आत्म्याक ते सोलवयतात आनी आपूण राज चलयतात. तेका पळया नांवां पळया, ह्या आत्म्याची नांवां, तांचे कडेन नांव आसलें, तें नांव तांकां दिलें आनी तांकां आज देव म्हूण सांगलें. कित्याक तो व्यक्ती इल्लोसो पावरफूल, हर एकल्या सकत आसा पूण वो तिकेशी चड पावरफूल. देखून ह्या पदवेन तो कितेंय करूंक शकता, कितेंय उलोवंक शकता, कितेंय सांगूंक शकता. जावं पुरो आमी आयकलां, जावं पुरो कोणी कोणाला गेल्ल्या वेळार भायर पडले भांगर, चोरले भांगर, चोरले पयशे, कोणें कितें केलां थंय विचारलां ते सांगतात. अशें म्हणटा न्ही की कोण उलयता? मेल्लो आत्मो, तो जाणा, ताचे थंय येवन तो उलयता. आनी अशें आमची क्रिस्तांव भावार्थी सबार फावटी निजा देवाक सोडून असल्या आत्म्या लागीं वतात आनी तांकां आमच्या सुम्यांक आपलें रगताने वारयलें देखून ताका रगताची गरज ना, पूण असल्या आत्म्याक रगत मागतात, असल्या आत्म्याक वस्तू मागतात, संभ्रम मागतात, देव मंदीर मागतात आनी तांकां तशें करचें अशें करचें करना जाल्यार त्या गांवांचेर एका तरेचें वायट पिडा, नश्ट, गोरवांक मरण, भुरग्यांक मरण अशें वायट करतात. आमकां दुबाव ना, सोमयांचेर विस्वास दवरल्यांक एक कांयच लागना, पूण संपूर्ण विस्वास दवरल्यांक एक कांयच लागना. म्हळ्यार समजून घेता आमी असल्या आत्म्यांक, असले आत्मे सबार आसात, ते साल्वार जावनात आनी साल्वार जावनातले आत्मे आपली राजवडकी मेल्ल्या उपरांत मनशाक उपेग करून नाना तरे संभ्रम करून व्हडले मंदिरां बांदून, व्हडले संगती बांदून ती पदवी थंयसर चलता. एक फावटी एक याजक म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, हांव सांजेच्या वेळा बेकरेक गेल्लो, शेनवाराच्या सांजेर दुसऱ्या दिसा म्हाका ब्रेकफास्ट करून वेळ जाना देखून मिसाक तयारी करची देखून हांव ब्रेड काडूचे खातीर बेकरेक पावलो. आनी बेकरे लागीं पावता आसतना थंयसर सबार नासले, तांकां पयलें घरा वचून दी, तांकां भुरगीं बाळां आसा ते पयस वचत जाय, म्हाका लागींच म्हणून सांग, इगर्ज लागींच म्हणून सांगून हांव थंयसर रावलो. केन्ना रावलो, ह्या मेल्ल्या आत्म्यांचें कितें येतालें, तांचे कितें काण घेवन आवाज करन, उंगडाची गोमटी घातन, बोंड्या भितर घालन, पियोन आनी कितें करन ते ताका बुजयतले. एकडे मुखार वचोंक ना, एकडे मुखार वचोंक ना, कितलो आवाज केला रे, कितें केला रे, मुखार वचोंक ना. पूण कितें घडलें, कोणे एकल्यार सांगलें मुखार वचून पळय कसली आडकाळ आसा ही पळय म्हणून, मुखार पळय कितें ब्लॉक आसा आमकां पळय म्हणून सांग, कसली आडकाळ आसा पळय म्हणून सांगून. आनी तो असो वयता आसतना बेकरी लागीं एक याजक उबे रावतलो. ताणें सांगलें, दया करून आमचे एक देव येता, ताका मुखार वचूंक जायना, तुमी ते किशे कुशी सरता म्हणून. ताणें जायत म्हणून सांगलें, आपले ब्रेड काडून गेलो आनी आपल्या इगर्जेक घर गेलो. ताचे उपरांत ते मुखार गेले. मोगाच्यान असले आत्मे सबार आसात, असले आत्मे ह्या जगाक ताका दिल्या पदवेक आनी सोम्यांक भियोवन ते म्हणटले,
तूं देवाचो पूत आमचो नाश करूंक आयलाय की म्हणून. तूं देवाचो पूत आमचो नाश करूंक आयलाय की म्हणून. आनी आमी जाणा ह्या पदवेंत कोण भितर सरता ताचो नाश जावचे खंडीत. प्रत्येक जावन भावार्थ्यांक आमकां नाश जावचे, भावार्थ्यांक आमकां नाश जावचे गॅरंटी. लॉटरी उठल्या बरी उठटा, एक गरजे खातीर वेतात आनी एक बरी मेळ्ळें परतून वेतात आनी उपरांत कुटुंबांचेर शिराप हाडटात, कुटुंबांचेर खोटेपण हाडटात, कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना, कांयच ना. म्हाका उगडास आसा म्हणजे मागण्याची टिमाची एका काजर जोड्या भुरग्यां जातलें आनी त्या वेळार तांणी एका इश्टाच्या पार्टीक गेल्ल्या वेळार त्या पार्टींत त्या बापायक बिरमो दिसली. इतले बरे अपुरबायेची एक जोडे काजार जावन सुमार 9 वर्सां जालीं, भुरगीं नात. आनी ताणें सांगलें आळे तुवें इल्लेशें कितें करूंक जाय, तुका खंडीत भुरगें जातलें. कितें करीत जाय, दिसाक 5 रुपये बजेट आनी 3 दीस तुवें ते 5 रुपयाचे बजेट 15 रुपये खर्चिला पुरो, तुका शुअर भुरगें जातलें. तांकां खंत नासली देवान दिला आमची दिनांतल्या देवाची, आमी सगळीं देवाचींच. वाटेर कार ड्रायव्ह करीत आसतना म्हाका ताणें फोन केलो, विचारलो फादर आमकां भुरगीं ना म्हणून कोणें एकल्या खंत आसा, आमकां खंत ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलां आतां कितें करचें. हांवें सांगलें हांव मागणें करतां आनी तुमकां कळयतां. म्हज्या मागण्याची टिमाची देखून हांव तुमगेर आतां एकच ना जाल्यार तुमी म्हज्या कॉलेजीच्या ऑफिसाक येया. ना फादर आमी कॉलेजी ऑफिसाक येता म्हणून. हांवें सांगलें कॉलेजी ऑफिसाक आमी मेळया आनी उलया. राती जेजू लागीं मागलें. हांवें सांगलें सोम्या तूं कितें म्हणटाय, तूं कितें म्हणटाय. कोणेंय भुरगें तांकां 100% जाता म्हणटा आसतना तांचें काळीज संतोसलां आसतलें. पूण तूं कितें म्हणटाय सोम्या. सोम्यान म्हाका सांगलें तांकां भुरगें जातलें पूण त्या भुरग्या वरवीं तांचे कुटुंब तीर तीर कुडके कुडके चुरे चुरे जातले. जाय सोम्या तुजी खुशी जावं अर्गा तुका. दुसरे दिसा म्हज्या ऑफिसाक आयलीं घोव आनी बायल आनी पयलें म्हळें फादर तुमी कितें म्हणटात. हांवें सांगलें तुमकां तशें केलें जाल्यार भुरगें जातलें. तांकां संतोश भोगलो. कित्याक एक याजक तांकां सांगता तुमकां भुरगें जातलें. जें सांगलें ताणें सांगलें बरी जालां, तांकांय घडलां, देखून तांकां संतोश भोगलो. हांवें सांगलें तांकां जातलें वय म्हणून संतोश भोगलो. पूण म्हणून सांगलें पूण दुसरें त्या भुरग्या वरवीं तुमचें कुटुंब नाश जातलें. त्या भुरग्या वरवीं तुमकां जल्मल्ल्या भुरग्या वरवीं तुमचें कुटुंब नाश जातलें. शांती ना, समाधान ना आनी सगळें कुटुंब तुजें तीर तीर जातलें. एकामेकांक झगडों पडटल्यात, खुन्यो पसून करून शकतल्यात त्या भुरग्या उद्देशी. टप्पकन भायर उठली आनी म्हणूंक लागली फादर काल हांवें मागणें करता आसतना म्हाका हेंच सोम्यान सांगिल्लें. मोगाचें न्हू ती वचूनात 15 रुपये खर्चाक एक भुरगें मेळटा जाल्यार कित्याक नाका. खंयच्या पदवेन तें मेळटा, खंयच्या सक्तेन तें मेळटा, कोण तांकां दिता. असले भुरगें आमकां नाका म्हूण ती फाटीं गेली आनी मागणें करनासली. मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत साबारात्म्या आसात. आमी ह्या मेल्ल्या आत्म्या लागीं वेता हांव ते साल्वार जावनात आनी तांकां नाका आमी साल्वार जाल्ले, आमी सोडवण जोडिल्ली. आनी असले पदवी आसलेल्या सैतानात व्हडले तांचे पदवेदार कोण आसात तांकां व्हडलें दिवळ, व्हडलो जागो, व्हडलें सर्वस्व. कोण तिका सकयल आसात ते थंयच भिकाऱ्या बरी रस्त्याच्या कुशीन थंयच आसात. कितलीं वर्सां जालीं कांय ना. अशें ह्या आत्म्याक पुजा करात. देखून बॉम्बे पुजा आमी करिना. असल्या आत्म्याक आमी पुजा करिना. आमी पुजा करची एका देवाक, एका निजा देवाक. सगळ्यांनी सांगला एकच देव आसा, तो आमचो सगळ्यांचो रचणार बाप. आनी ताका आमी ताची भुरगीं म्हणून लागीं येवचे खातीर आनी ताणें आपूण तुमचो बाप म्हणून आमकां कळोवचे खातीर ताणें जेजूक संवसारांत धाडलो. आनी आमी बॉम्बे पुजा करच्या बदलाक
रगत दिवच्या बदलाक आपणाचो जीव दिवन बली दिवन आपल्या रगत वरयलें आमचे खातीर आनी सासणीक सोडवण आमकां दिलां. आनी तो म्हणटा मागल्लें तुमकां मेळटलें, मागात तुमकां मेळटलें. आनी हरे बरें मागता आसतना बापाक अर्गां दिता आनी मागता आनी ताका तें जावन लाजरस पानांतलो भायर सरलो. अर्गां दिवन मागल्ले ते मल्टिप्लिकेशन क्लोज ते उंडे आनी मासल्यो हजारो लोकांक वाडूंक पावल्यो. हजारो लोक जेवलो आनी सभा संती थंयसर घडल्यो. ताका मागलें मेळ्ळें, बापान दिलें, आमकां तशें मागोवंक शिकयता. आनी आमच्या बापा म्हणलें मागणें, अपुरबाचें मागणें, सर संती आटापलेलें मागणें तो आमकां शिकयता. आजी दिसा ह्या विशयाचेर आनी एक फावटी हांव तुमकां कळयतां आमच्या बापाचो अर्थ तशें देवान म्हाका उगडापी केला. तर मोगाचें न्हू, संवसारांत पदवी आसा, कोणाकी आसा, जिव्यांकी आसा, मेल्ल्यांकी आसा. पूण देव जाय गी, खोटो आत्मा जाय गी, चॉयस इज योर्स. तुवें विसरून काडचें. देवा संगी आसलो संतोशान आसता, देव राखता आनी सांबाळटा. खोट्या आत्म्यान गेल्लो, खोटो आत्मा आपणायल्लो आनी खोट्या आत्म्याक नमान करचो, एक दीस संतोसता आनी जिणीभर आपलो जीव खोटेपणांत जियेता. आनी ताच्या जिवितांत संतोष ना, शांती ना, समाधान ना. देखून फुडा सोर्या हांवें देवाक पळयलां एका नांवाच्या देव म्हणल्या नांवाच्या मनशाक, पूण नीज देव आमी सकट पळोवंक शकतले हांव केन्ना असल्या देवाक पयस उरता जाल्यार, असल्या देवातून आमी पयस उरता जाल्यार आमकां खंडी जावन देवाक आमी पळयवेत, देवाचे येवजण आमी पळयवेत, आमी चिंतयेत आनी आमी अनुभवयेत. एक फावटी म्हज्याच कुटुंबाच्या एका सांद्यान म्हाका सांगलें, फोन कर आनी विचारलें, फादर तुमी कशें आसात? हांवें सांगलें हांव बरो आसा. तूं कशें आसाय? हांव बरी आसा. परतन म्हळें, तूं बरी नाय? ना फादर हांव बरी आसा, म्हाका कांयच जावं ना. हांवें सांगलें, तुज्या उज्या कुयेशीच्या पांयाच्या गांठी लागीं सकल तुका दुखता, सूज आसा आनी तुका चलोवंक जायना, देखून जेजू तुका बरो करता. रडोंक लागली, तुका कशें कळ्ळें फादर? हांवें सांगलें, म्हज्या सोम्यान म्हाका सांगलें, तुजो पांय दुखता, तुज्या पांयाच्या अमकेल्या कडेन सूज आसा, दूख जाला आनी तुका जेजू बरो करता म्हूण सांगून तूं बरी जातलें. मोगाचें न्हू, दुसऱ्या फावटी त्याच व्यक्ती भेट करता आसतना, फादर म्हज्या हातांत इल्ले प्रॉब्लेम आसा, बोटाचे इल्ले प्रॉब्लेम आसा, म्हाका बेंड करूंक जायना, म्हाका मडचूंक जायना. काल एक जाला फादर आनी ऑपरेशन करून टोटल खर्च आस्पत्रे रावन 15,000 रुपये पडटात. हांवें सांगलें, हांगा तुज्या बोटाक हांवें हात धरलो, एक कुर्साची कूर काडली, मागीर ती अशी करता, हालयता, ओडटा, दूख ना म्हणाली. दूख ना, ओडटा, हालयता, मोडटा, बेंड करता, पुरा करता, पूण दूख ना. मोगाचें न्हू, आमचो देव आमचे संगी आसा, आमकां गूण करता, आमच्या गरजां पावता, आमच्या सांगाता तो आसा. देखून आमी अनाथ न्ही, देवाच्या मोगाची म्हणून आमकां पळयत असो म्हणटा. तुमी देवाच्या मोगाची देवा विसरून काडली बरें जाल्यार देव तुमचो मोग करता. आनी जेजू म्हणला, बापा हांव तांच्या खातीर मागता, कशें हांव आनी तूं एक गी, ती आमच्या सांगाता एक जावं. इतलो मोग देवान आमी करता आसतना, सगळीं आमची पातकां बसून तयार आसता आसतना, कित्याक आमी खंय केवेची, कित्याक कितें चिंतचें ना गी? आमचो देव सांगता आसा. कितलेशे दुसऱ्या बावरदाचे मनशां आमच्या देवा लागीं येवन, आमच्या सायबीण माया लागीं येवन, आमच्या सांता भक्ता लागीं येवन उपकार मागून वतात आनी आमी तांचे लागीं वता, आमी तांच्या देवळां वता, तांच्या आयणीतेन वता. सारकें ना सारकें, अशें करचें बरें गी, तशें करचें बरें गी, सगळें तुमकां सोडलें. एक दीस म्हाका घरा मागणें करून आपयलें. फादर आमच्या घरांत शांती ना, समाधान ना, पिडा, कश्ट, दूख, राग, पुचो रोप येता, घोव मारता,
आनी कितें पूर प्रॉब्लेम्स. हांव घरा गेलो मागणें करूंक. देवान म्हज्या मनांत कितें गेलें विचार म्हणून. तुमचे घराचे फावंडेशन करता आसतना पाद्राबान बेस सांगलें की पळय फादर, तुमच्या घराचे फावंडेशन घालता आसतना जरी तर पाद्राबान बेस सांगलें ताच्या उपरांत राती तो 2-2.5-3 वरांचेर एकलो आयिल्लो पळय वस्तूर काडून, तो कितें करून गेला? तो तुमच्या घराक कितें करून गेला तें तुमकां दोसता. फावंडेशनाक ह्या जग जाय बेसांव घालूंक भायल्यान दाखोवंक मात्र भितरल्यान ते येतात, तांकां हे आपयतात, तांकां तुमी इतले पयशे दितात आनी घराच्या फावंडेशनाकच ते घालून वचून सांगतात. आनी फावंडेशन जर तर तो आसा जाल्यार, खोटो आत्मा आसा जाल्यार तुमच्या घरान शांती खंय जावन येतली? समाधान खंय जावन येतलें? बेसांव खंय जावन देंवन येतलें? सुलभ देव खंय आसा म्हणूंक, सुलभ देव खंय आसा म्हूण सांगूंक आसले देवाक आमी पळोवंक शकना. रूपार रूप पळोवंक शकना. पूण आसले देवाक तूं देव आनी खंयची कामां आमी पळयता, विस्मीत आमी पळयता, ताचें पवित्रपण पळयता, ताची महिमा आमी देखता आनी ताका वाखणटा. आमचो देव खरोच जिवो आसा, जो ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरता, सो सदांच संतोष भरीत आसता. ताचे उपकार आठयता, तो उपकार जोडून घेता आनी ताचेर संपूर्ण भरवसो जियेता. ताच्या जिणेंत बेसांव आसा. आमी हालचे धरचे न्ही, आमी भियोवचे न्ही. सबार आत्मे आसा संवसारांत. हांव आतां उलयता आसतना, तूं आतां आयकता आसतना तुजे भोंवतणी जायते आत्मे आसात. माथेवाच्या 12वा अध्यायात वाचलें जाल्यार आत्मो घरांत आसता. तो गेलो, पाटी येता आसतना इल्ली नितळाय जाली, इल्लें कुमसार जाला हितून, पूण हेरांक आपोवन हाडटा तुजो द्वेश करचे खातीर. देखून हर एक चिंता, हर एक उलोवणें, हर एक भोगणां, हर एक आयकप, हर एक करणी देवाक मानता तसलें आमी करी जाय. जाल्यार मात्र देवाचे आशिर्वाद आमचेर देंवन येतात. देव आमकां हाताक धरता आनी वयर करता. कश्ट आयल्यार आमी देवाक शरणां येवंक जाय आनी आमी आमचे विधेयपण देवाक दाखय जाय. ते जाल्यार देव आमकां सोडून घालना, पूण देव आमच्या संगत आसा. म्हाका न्हू परतून फुडार सरूया. आमचे भोंवतणी जायते आत्मे आसात. जरी तर एकलो व्यक्ती बरो मनीस तो गेलो जाल्यार एक बाजाराक कोण ताका आपयता, ये इल्लोसो सोरो पियेवया. खंयचो आत्मा आपयता? सोरो म्हणलो खोटो आत्मा तुका आपयता. तुमी म्हणो पुरो देंवचारां म्हाका नाडले म्हणून. त्या सोऱ्या त्या देंवचाराचें नांव सोरो. दादलो आनी स्त्री काजारा भायर आनी हेर कडेन पातकांत पडटात आनी थंय कितें जाता? पोजडेपण म्हणलें. थंयसर सैतानाचें नांव, त्या नांवांचें सैतान तुमकां नाडलां. चतुरावात कोणाचें मेळ्ळें चोरया म्हणून चोरतात. थंय एक सैतान आसा, खोटो आत्मा आसा आनी त्या खोट्या आत्म्याचें नांव जावन आसा चोर. आनी त्या खोट्या आत्म्यान तुका नाडला, देखून तुवें चोरला. जरी तर तुवें एक चोर नासतना जेवण जाता आसलें न्ही, जाता आसलें, पूण कितें जालां? तुजी चूक न्ही, पूण ताणें नाडला आनी तुवें वय म्हूण सांगलाय. कितले बरो तुका एक नाल्ल चोर नाडलो जाल्यार, कितले बरो तुका इल्लेशें भांगर तुवें चोर नाडलें जाल्यार तुजें नांव पाड, सगळें पाड. कोणें केलां? देवान तुजें नांव पाड केलां करे लागीं. तुका सैतानान अशें करेलां तुजो नाश करूंक. एक नाल्लाक लागून चोराचें घर, चोराची आवय, चोराची भयण, चोराचो बापूय, चोराचें तोट, चोराची मडलां, चोराचें माड आनी चोराचें सर्वस्व. चोरान आज इगर्जेक दान दिलां. चोर चोर चोर. कोणें तुजें नांव पाड केलां? कोणें तुका परतून बावती दिला? त्या मेल्ल्या आत्म्यान नेगी, त्या सैतानान नेगी. कित्याक वयता ताच्या लागीं? कित्याक ताका ताची ससाय मागताय तूं? देव आमचो खरोच आसा. जॉबाचें जिवीत वाच. कट्टेचे कुडके काडून आंग माथ्या सावन पांयाचे तळवे म्हणसर खरपितालो. ताचे बायलेन सांगलें, कसलो तुजो देव सोड ताका. तो म्हणालो, देवाक दुखय नाका, देवाक दुखय नाका, देवाचे विरोध उलय नाका. मागीर कितें जालें? देव ताजें खालतेपण मानून काण घेवन
ताका आशिर्वादान आनी कृपेन भरून इतलें सोबीत ताका रूप दिलें की इतल्या पुरबायची भुरगीं दिलें की आदल्या भुरग्याची नवी भुरगीं सोबीत भुरगीं दिली. सोबीत तांकां सगळें तांकां मस्त ग्रेस काय ताका दिली. इतलो बरो आमचो देव आसतना कित्याक आमी तें धांवची? कित्याक आमी आमकां आदार मागचो? कित्याक आमी लिपोवन उबेची? हिंदुइजम शिकता आसतना आमकां देवळा वचून इंग्लीश शिकाप करप आसलें आनी हांव गेल्लो हेरां ब्रदरां सांगता आमचे इगर्जे आयल्यार दिमे घालून कश्ट जातात पूण थंयसर आमी पळयलें गळ्यांत कोंत आसा बेंतीन आसात सरपडून नमस्कार करतात. भायर आसलो फातर घडये पेटो मुतोन गेला भितर आयिल्ले कोडले तूं काय देव जालो गे तो? तूं काय देव जालो गे तो? साक्रामेंत आसलो जेजूक कितले मानताय तूं? फुडें आसलो वर खोट्या आत्म्याक लब जालें जाल्यार तुका एक आडकळ आसा आनी हे सबार आत्मे खोट्या आत्मे तुका धर्न आसात देखून तुका राग येता, तुका मोसोर, तुका शांती ना, तुका समाधान ना, तुजे बेसांव पडले अनुभव नाय आनी तुका सगळे केणटात आनी सगळे लॉस रीण तें ये सगळें जालें. कित्याक ह्या आत्मे तुजे भितर केलात देखून तुवें कितें करी जाय? एकल्याकच भायर काडी जाय. देखून जेजू म्हणटा निकोदेमाक तुवें परतून जल्मा जाय, तुवें परतून जल्मा जाय. निजा देवा ते फाटीं प्रयत्न करया. कितले कसां, कितले नसां, कितले आत्मान सोसूंक, कितले दूख भोगूंक, कितली दुबळीकाय अनुभवूंक, कितेंय जावं दी निजा देवा ते फाटीं येवया. सरपडा ताका नमस्कार करया आनी आमचो वेळ सोम्यांक दिया आनी सोमी आमकां बापा सश्टी व्हरतलो. कित्याक बाप आनी हांव एकच म्हणटा. देखून म्हाका भाग्य आमी देवा लागीं. कित्याक जरी तर आमी पयस गेल्या जाल्यार रानांत पयस गेल्या जाल्यार निमाण कितें जाता फाटीं आमची वाट आमी चुकता. तशेंच देवातां पयस गेला आमगे देवातां पयस गेलो आमकां कळच ना. पूण घरांत इतले खरकार, इतले प्रॉब्लेम, म्हाकाच कॉलां येतात, कितलीं कॉलां येतात, कसली पिडा, कसले तोंदरे, कसले कुटुंबान घडटा. कित्याक घडटा? देवाक थंयसर जागो ना. असल्या आत्म्याक 5 जाण घरांत आसा जाल्यार एकल्या लागीं 10 आत्मे आसा जाल्यार 50 खोटे आत्मे घरांत आसा. कशी शांती येतली? पूण त्या 5 जाणांनी एका देवाक मान कर, एका सायबीण मागीर सांजेच्या वेळा आंबरीकन घरा आपयलें जाल्यार त्याच राखण बडव्याक आपोवन त्याच देवाच्या बडव्यांक सांतापतीची मागणी करन, दैविक तेर्स करन, नमान करन, स्तुती गावन, सांगाता आराधन करन, देवाचें तर वाचून एकामेका वांटून गाण घेवन एकूटां बरें जेत जाल्यार सगळीं एका माने जाल्यार कोण तुका दोसता? कोण तुका दोसता? कोण निदोशनात. कित्याक तूं देवाचो आनी सासणाक तूं देवाचो. देखून देव म्हणटा आमी तुका मिसला, तूं म्हजे संगी राव, म्हजेर विस्वास दवर, भियेनाका, धैर्य घे. तुमकां समेस्तांक बरें मागता. निजा देवा थंय जियोंक आनी असले सगळ्या खोट्या आत्म्यांच्या, खोट्या मेल्ल्या आत्म्यांच्या आनी खोट्या बॉम्बे पुजाच्या फाटल्यान वचून तुमचें जिवीत पाड करचे बदलाक एन्जॉय लायफ, संतोश रावात. देव तुमकां संतोश दिता, देव तुमकां उल्हास दिता, देव तुका उर्बा दिता. पळया सकट न्ही जाल्यार थोडे तरी कॅरिझमॅटीक आसले कितले संतोशान उलयतात, तांची उतरां पळयात कितले मोवाळ, तांची जिणी पळया कांय बेना तांकां. कोरोना येवं दी, कितें येवं दी, कित्याक देवाचेर तांचो भरवोसो, तांची उतरां, तांचे करण्यो सगळें बरें न्ही गी. भायल्यान दाखयतात, भितर दुसरें करतात ते इंगड. पूण नीज देव तांच्या काळजा भितर गेला जाल्यार, निजा देवा खरेंच ती मानून काडयता जाल्यार खंडी जावन ताचें जिवीत तांणी प्रीच करचें नाका, तांणी शर्मा सांगचें नाका. तांकां पळयतसांच व्यक्ती बदलता. दुसऱ्या फावटी जो हांव दुसरो आमच्या भारताक आयिल्ल्या वेळार, दिल्ली आयिल्ल्या वेळार हांव आग्रा डिसिजंत आर्च डिसिजंत वावर आसलो. एका भुरगे जुबिगार जावन आसलो. थंयसर ताका येवंक बारी आडखळ आसली, पूण भारताक आयिल्लो तो जो हांव दुसरो आतां सांत जावन आसा. आनी ते वेळार आडखळ घाली हेरांनी, ताणें हांगासर येवं आसलें म्हणून ऑपोजिशन केलें, ओपोज केलें, विरोध केलो. आनी म्हाका एकल्यार म्हळें कोण ओपोज करता तांणी ताच्या ऑफिसांत ताणें आसचे बसच्या जाग्यार थंयसर कॅबिनांत 1 मिनट 60 सेकंड्स वचून थंय बसोवन तो येवं दी, तो जिवीत परत
तो जिवीत बदलून येता. ताका फकत कांय उलयलें आसतना सांगनासतना 60 सेकंड त्या सांगाता बसोवन दी, ताचें जिवीत तो बदलून संपूर्ण नवो मनीस जावन देवाचो आनी क्रिस्ताचो मनीस जावन भायर सरता. मोगाचें न्हू, भाग्यान जावन भायर सरता. पळया आमची ग्रेस काय, आमची वडवी काय आमकां देवान दिल्लें. वाव वाव वाव. कित्याक आमी वडायला, कित्याक आमी दुखांत आसत जाय, कित्याक आमी पिडेत आसत जाय, कित्याक आमी कश्टांत आसत जाय, कित्याक आमी नश्टांत आसत जाय, कित्याक आमी एकसुरी, कित्याक आमचो कोणूच मोग करना आमकां बघना, कित्याक आमच्या कुटुंबांत सगळे काळोख उजवाडना, कित्याक आमकां मागणी करता आसतना आडकड, कित्याक आमच्या मदीं झगडीं, कित्याक आमी भावाचे भाव दिना, भयणीचे भाव भयणी दिना, कित्याक आमी लिपोवन रावता, कित्याक आमी आमच्या एका जिणेच्यान अनेक जिणी आमी जिणेक भितर सोदता, कित्याक आमच्या काजार जिणेंत, तरणाटपणा जिणेंत, आमच्या भुरगेपणा जिणेंत, आमच्या प्रायवंताच्या जिणेंत हें कित्याक कितें घडटा आमकां, कित्याक लागून घडटा, कित्याक लागून घडटा. तुमची चूक ना, तुमची चूक ना. तुमचे भितर कोण आसा तो तुमकां घडयता. देखून पवित्र आत्मा आयलो जाल्यार, देवाचो आत्मा आयलो जाल्यार, देव तुमी सांगता आसा जाल्यार खंडी जावन देवाचें आशिर्वाद तुमचेर आसा. एका सिस्टराच्या आवयचे दोनी पांय कातरले. हांव ब्रदर जावन आसतना त्या कुटुंबाक भेट दिली हांवें, आनी ती इतले संतोशान उलयता की हांव चिंतूंक लागलो हांव शर्मेलो. इतले संतोशान उलयता की ती फोन आयल्यार उलयता, आमी गेलो इतल्या मोगान उलयता, कांयच आपणाक जायना त्या संतोशान उलयता. कित्याक उलयता? मागण्याचें जिवीत तिजें जावन आसलें. मागण्याचें जिवीत म्हण सांगल्यार देवा संगी ती वेळ सरनासली. देवाक उलो मारता आसतना देव ते सांगता आसलो तो संतोष तिणें आमचे ते वांटून घालून गेलो. मात्र न्ही सक्टांनी वांटून घालून येता. उपरांत हांवें सांगलें, म्हाका आपोवन उरल्या व्यक्ती सांगलें ती स्त्री कितल्या संतोशान आसा न्ही गी. हांव सेमिनारिस्ट जावन आसलो आनी सांगलें आमकां मात्र न्ही ब्रदर सक्टां लागीं इतलो संतोशान उलयता की आपलें दूख एक पटी ती उसारना, कितेंच उणें पडलें दाखयलां आनी देवा दुसऱ्यान सोडा, देवा विशयांत वायट केल्यार उलोवचेंय पूण देवाक अर्घां दिवन आसा जिवीत दिल्ल्या खातीर. देवा संगी आसल्यांक कश्ट संतोशाचे, नश्ट मोगाचे, आनी जें कितें जिणेंत घडटा देवाचेंच देणें. देखून माता तेरेजाई म्हणटा कश्ट आमच्या जिणेंत एक देवाची देणें. तुमकां मेजतांक बरें मागता. निजा देवा ते फाटी येवया आनी ताचो संतोश बापाय सांगता आसल्या भुरगें कितलो संतोश पावता. हांवें व्हरतो संतोश भोगचो म्हाका. केन्ना बायकाचेर एक आवय बायक सोडटा आसतना फाटल्यान धाकटें भुरगें आसा, आवय घट्ट धरता, म्हाका पळोवन भारी खुशी जावची. एक बापूय बायक सोडटा आसतना फाटल्यान धाकटें भुरगें आसता, बापाय घट्ट धरता, म्हाका भारी खुशी जावची. ते पळोवन ते सीन कित्याक आमचो विस्वास तसल्या बापायचेर, आमच्या नीज देवाचेर ताका घडटल्या. ताका बेगोन रावया, ताका बेगोन रावया. कितल्या अपुरबायचें न्ही गी. एकांतर हांवें आयकलें अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका जेजू, खंय आसाय जेजू, लागीं जेजू, एक तरी तुका वेग मारता म्हणून. तुमकां समजतांक देव बरें करूं. नीज देव म्हजो आनी तुजो, अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो, जेजूचो, समेस्तांचो नीज देव म्हजो आनी तुजो देव सदांकाल सासणाच्या सासणाक आमचें तें आसो. सगळें खोटेपण आमचें तें भायर वचो आनी त्या देवाच्या आत्म्याक आमी स्विकार करना. आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंब जावन दी, भाग्यवान कुटुंब जावन दी, आमचें जिवीत पवित्र जिवीत जावन दी. आनी आमकां मेजतांक बापान आपल्या उडाक गेले वळख जेजू देशी मेळोवन दी. पवित्र आत्म्याचे कृपेन, संताबाताच्या मजतीन आनी आमचें तें आसल्या इल्लेशे सासवे इतल्या भावार्थां वा उडाचे गुणे आसल्या भावार्थांत देव आमकां वयर काडून दी आनी लेट अस एन्जॉय लायफ. आमी संतोशान जियेवया. देव बरें करूं. तुमकां समजतांक देव तुमचेर बेसांव घालूं. आमेन.